धुळेर म्हापशा रान खात्यान धाड घालून गारीच्या चामड्यांची 14 घुमटां आणि 47 गारीची चामडी जप्त केली। पारंपारीक घुमट वाद्यां खातीर गारीच्या चामड्यांचो वापर करपी गाब्रियल हाका अटक केल्या। गाब्रियला विरोधात वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गुन्यांव दाखल केला। वन्यजीव संरक्षण कायदो 1972 गारींचो आस्पाव आसा, ताका लागून राज्यांत घुमटां खातीर गारींचे चामडे वापरप हाचेर बंदी आसा। गारीच्या चामड्याची घुमटां विकप्यांचो दुबाव मारलो जाल्यार तांची म्हायती दिवची अशें आवाहन रान खात्यान केलां। धुळेर म्हापशा रान खात्यान धाड घालून गारीच्या चामड्याची 14 घुमटां आणि 47 गारीची चामडी जप्त केली। पारंपारीक घुमट वाद्यां खातीर गारीच्या चामड्याचो वापर करपी गाब्रियल हाका अटक केल्या। 15 वर्सां आदी अशाच तरेची कागाळ गाब्रियलाचेर दाखल जाल्ली। त्या वेळार ताचे कडल्यान 960 घुमटां जप्त केल्ली। गाब्रियला विरोधात वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हो दाखल केला। वन्यजीव संरक्षण कायदो 1972 गारींचो आस्पाव आसा आणि ताका लागून राज्यांत पारंपारीक घुमट वाद्यां खातीर गारीचे चामडे वापरपा खातीर बंदी आसा। गारीच्या चामड्याची घुमटां विकप्यांचो दुबाव मारलो जाल्यार तांची म्हायती दिवची अशें आवाहन रान खात्यान केलां। स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।